नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. अफगाणाविशीं प्रधानमंत्र्यान नेमलो खासा गट. मिशन आटपून अमेरिका रिटर्न. राजवटीचे धडना अराजक मानवी संकश्ट. तालिबानाचे विनवणेचेर भारत तालिबान पयली बसका जाली दोहात. सरकाराच्या निविदावेल्या टेंडरांक बीड करपी बिडरांची म्हायती जाता लीक. चौकशी करूंक आयटीजीची सायबर सेलाक कागाळ. सध्या टेंडरां NIC पोर्टलाचेर. कोविड वाशिनांचे सक्ती आड टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ हायकोर्टांत. सारको रिसर्च टेस्टिंग जावंक ना. सक्ती कित्याक? कोर्टाची सरकार केंद्र भलायकी मंत्रालयाक नोटीस. शिवोले बीजेपी आड. बीजेपी फेरीजाक उपाय करात. मांद्रेकाराची मुख्यमंत्र्याचे शिवोले भोंवडे वेळार शिटकावणी. टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न चवथी सोडोवपाचे यत्न. मुख्यमंत्री उलयलो. चौथीक सुरक्षा सांबाळूंक लोकांक आदाराचो उलो. एक्स्ट्रा खबरदारी घेयात. गरजेक पुलीस रिपोर्टाक 112 नंबरार कॉल. SP म्हणटा म्हत्वाचें सामान लॉकरात. बीजेपी सरकाराची जॉबांची पावणी आसा तांकां आदी फिक्स करात. PWD टेक्निकल असिस्टंट मायनिंग पोस्ट खंयच्या कार्यकर्त्याक? गोवा फॉरवर्डाचो फार. आणि सरकाराची कर्मचाऱ्यांक होम लोनाची नवी स्कीम काडपाची तयारी. AG सांगता हायकोर्टाक. रिणां आंगलट आयिल्ले सरकारी कर्मचारी पावले हायकोर्टात. अफगाणाविशीं प्रधानमंत्री मोदीन विदेश मंत्री NSA उंचेल्या अधिकाऱ्यांचो खासा गट नेमला. 20 वर्सांचे मिशन आटपून अमेरिका रिटर्न. तालिबानाची जैताची घोषणा. काबुलाचो ताबो घेतलो. मात राजवटीचें धड ना. मानवी अर्थीक वैजकी अराजकात अफगाणी लोकांचे अन्न पाण्याचे हाल. तालिबानाचे आमंत्रणाचेर भारत तालिबान पयली बसका दोहा कतारात जाली. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. There's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And there still would have been people who would have been disappointed with that. And transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress. Given the uncertain security environment and political situation in Afghanistan, it was the prudent step to take. Second, we will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. Of those who self-identified as Americans in Afghanistan who are considering leaving the country, we've thus far received confirmation that about 6,000 have been evacuated. شورای دیگر هم در افغانستان فعلا هم هستند. فضای اطمینانی برشان مساعد شده. सरकाराच्या निविदावेल्या टेंडरांचे बिडरांची म्हायती लीक जाता. कॉन्ट्रॅक्टराच्यो कागाळी. खंयच्या टेंडरांक कोणे कोणे बीड केला ताची म्हायती एका बिडराक पयलींच मेळटा. मागीर तो सेटलमेंटाक त्या बिडराक गाठता. चौकशेक ITGची सायबर सेलाक कागाळ. सध्या निविदाचेर टेंडरां बंद करून ITG NIC पोर्टलार घालपाचे आसात. खासा रिपोर्ट. सरकार सगळ्या खात्यांच्या कामाची टेंडरां निविदा पेजीचेर घालता. ते सगळें हाताळपाक इन्फोटेक महामंडळान C1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ह्या गुरगांव मुंबयच्या कंपनीक 2019 सावन 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. फाटले 6 म्हयने सरकारी खातीं आनी महामंडळा कडेन कागाळी येवंक लागल्यात. कॉन्ट्रॅक्टराक निविदा करता त्या प्रक्रियेचेरूच दुबाव. बिडरांची म्हायती टेंडर उक्ते जावच्या पयलींच लीक जाता म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरांचो आरोप.
संबंधित खाती महामंडळांकडेन कॉन्ट्रॅक्टर कागाळी घेवन पावले. कंत्राटदाराची पुराव्या सयत खात्याकडेन महामंडळाकडेन कागाळ. ई निविदाचेर बिडरांनी आपले बीड घालें की एका खास बिडराक ताची म्हायती पावता. तो खास कॉन्ट्रॅक्टर दुसऱ्या बिडरांक सेटलमेंटा खातीर संपर्क करता. खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बीड केला ती म्हायती पयलींच भायर पावता म्हूण कागाळ. एका कॉन्ट्रॅक्टरान फोन नंबरा सयत वॉट्सॅप चॅट स्क्रीनशॉट कागाळी बरोबर जोडला. कागाळीत तथ्य दिशिल्ल्यान इन्फोटॅक कॉर्पोरेशनाची खोलायेन चवकशे खातीर सायबर सेलात कागाळ. ई निविदाचेर टेंडरां हाताळपी C1 इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचें काम बंद उडयलां. 25 तारखे सावन C1 ई निविदाचेर घालपाक नवें टेंडर दिल्लें ना. महामंडळान नवीं टेंडरां NICच्या ई प्रोक्युअर सायटीचेर घालपाचें थारायलां. त्या खातीर महामंडळाच्या स्टाफान NICची ट्रेनिंगूय घेतल्या. मजगतीं C1 इंडिया आपली बाजू घेवन हायकोर्टात पावले. Contract between us and the government was that whatever revenue that we generate will be shared between us and the government. The government has not paid my clients even a single pie despite of asking them several times. Eventually we lodged a complaint with the MSME. Now because we asked for our money and we have lodged a complaint, the government suddenly comes up with a story saying that we have been leaking information as far as the tenders are concerned. Now first and foremost, this is just a ruse to get out of the contract. The government, if this story of the government is true, it should have terminated our contract. They have not terminated our contract till date. We are still subsisting, but despite my contract subsisting, the government is trying to migrate to some other portal. Therefore, complaining of this illegal and arbitrary act, we are before the Honorable High Court asking for justice. There is no evidence produced by the government. There is no show cause notice given to us saying that we have caused leakage of the tender information. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पयलीं बिडर खुबशे फावट एस्टिमेटेड कॉस्टा परस कमी रकमेचे बीड घालताले. मात हालीं सगळेच बिडर एस्टिमेटेड कॉस्टा परस चड रकमेचे बीड घालतात. एकलोय कॉन्ट्रॅक्टर कमी रकमेचे बीड घालतना दिसूना म्हूण खातीं आनी महामंडळाकूय दुबाव आयलो. हायकोर्टात ही केस फुडल्या सप्तकात दवरल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. कोविड वाशिनांचो सारको रिसर्च जावंक ना, फूल प्रूफ टेस्टिंग जावंक ना, तरी वाशीन घेयात म्हूण सक्ती कित्याक काय म्हूण कांय शिक्षक बिगर शिक्षकी स्टाफ हायकोर्टांत. कोर्टाची सरकार, केंद्र आनी भलायकी मंत्रालयाक नोटीस. याचिकेचो निकाल लाग मेरेन याचिकादारांचेर एक्शन घेवची न्हय म्हूण शिक्षण खात्याक सांगला. मात सरकाराचे अधिसुचोवणेक कोर्टाचो स्टे ना. सगळ्या शिक्षकी आणि बिगर शिक्षकी स्टाफान कोविड वॅक्सिन घेवचें ना जाल्यार 1 ऑगस्ट सावन प्रत्येक सप्तकाक RT-PCR टेस्ट करून नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवनूच ड्युटी करची म्हूण शिक्षण खात्यान 17 जुलयाक सर्क्युलर काडिल्ले. सर्क्युलरा आड सरकारी कॉलेज आणि सरकारी अनुदानीत कॉलेजींचे कांय टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफाचे हायकोर्टात चॅलेंज. याचिकादार म्हणटात वाशिनांचो प्रभाव कितें तो सारको टेस्ट केल्लो ना, ताचें संशोधनूय जाल्लें ना. खुबशे नेगेटिव्ह रिपोर्ट येवंक लागिल्ल्यान वाशिनांचे परिणामा विशीं आमकां हुस्को. टिका महोत्सवा सकयल सुरू आशिल्लें वॅक्सिनेशन ऐच्छिक. याचिकादारांचे म्हणणे आयकल्या उपरांत हायकोर्टान गोंय सरकार, केंद्र, आरोग्य मंत्रालय आनी बाकीच्या प्रतिवाद्यांक नोटीस काडली. मात याचिकादारांक अंतरीम थाकाय दिवंक न्हयकार दिलो. शिक्षण खात्याक ऑर दिली ती अशी: परिपत्रकाक पाळो दिवंक ना म्हूण याचिकादारांचेर एक्शन घेवं नाकात. याचिकादारांक प्रत्येक सप्तकाक फ्री RT-PCR टेस्टीची वेवस्था करची. ह्या प्रकरणाची सुनावणी कोर्टान 20 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. शिवोले बीजेपीक शेजारच्या बीजेपी मंत्र्याकडचोच विरोध. पेरिजाक आतांच उपाय करात. सरकार एक्शन घेना म्हूण शिवोलचो आदलो आमदार मंत्री दयानंद मांद्रेकार मुख्यमंत्र्याचे शिवोले भोंवडे वेळार जाहीर उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न चवथ्या दीस सोडोवंक यत्न. शिवोले 24 वरां शक्य ना, तरी खंय नेमान उदक पावतलें. शेजारचो मंत्री शिवोले ढवळाढवळ करता. मांद्रेकाराची कागाळ. ह्या मतदारसंघात आमकां काम करपाक कोणाचोच विरोध नासलो. ही गोष्ट मुद्दाम सगळ्या प्रेसाच्या सगळ्यांच्या नजरेक हांव घालूंक सोदता. आमकां कोणाचो विरोध नासलो. आनी वायट गोष्ट कितें, आमचो एक शेजाऱ्याचो मंत्री वो सरकारान मंत्री आहा, तो म्हणटा ना शिवोले भाईक कोण विरोध ना म्हणून आपूण लटपटी करता. म्हणजे आमच्या सरकाराचो एक मनीस हांगा येता, दुख्ख इतकें
की सरकार तेचेर अजून पासून जी योग्य ती कारवाई करूंक जाय ती केली वतना जखम बारीक आसता पळय तेन्ना तिका मलम पट्टी करून ती पागोवपाक बरी आसता. एखादी जखम जर चड जाली जाय ती हातीक जाल्यार तो हात जर कुसलो जाय जाल्यार मागीर तेचेर मलम पट्टी करपाक कठीण जाता. म्हणून माझे कर्तव्य जाता आज मुख्यमंत्र्याचो स्वयंपूर्ण गोंयाचेर भर. तुमकां आमकां सगळ्यांक सांगपाक आयला की हें गोंय स्वयंपूर्ण करुया, सगळ्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करुया. शेतीच्या बाबतीत, दुधाच्या बाबतीत, स्केल मॅनपॉवरच्या बाबतीत परत एकदा उरलेल्यो गजाली एज्युकेशन आमकां करपाच्यो आसा. आणि निश्चितच परत एकदा ह्या शिवोले मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार तुमी निवडून हाडटले हाची म्हाका खात्री आसा. आणि स्वयंपूर्ण गोंय करतले हे हांव इच्छा बाळगिता. टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न चवथी मेरेन सोडोवपाचो यत्न. हांवें सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक सांगलां चवथी पयलीं आमी वेवस्थीत सोल्युशनाचेर येता. मॅटर लिगल डिस्प्यूट आसल्या कारणान हायकोर्टाचें मॅटर आसल्या कारणान एजी आनी बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हायकोर्ट सगळ्यां कडेन ऑलरेडी उलोवप सुरू आसा. चवथी पर्यंत आमी वेवस्थीत रित्या योग्य निर्णयाचेर येतले जेणे करून टॅक्सीवाल्यांकूय प्रॉब्लेम जावचो ना. सगळ्या टॅक्सीवाल्यांचेर बऱ्यांतल्या बऱ्या सोल्युशनाचेर आमी येतले, तांकां विश्वासान घेवन खंयसरूच. कारण टॅक्सीकार म्हाका खबर आसा सगळे गोंयकार भाव आसात आमचे, त्या खातीर त्या सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन हाचेर सोल्युशन येता. शिवोले उदकाचो प्रश्न सोडयता आपूण फट मारिना, सुदिनाचेर बाण. निश्चितच म्हाका खबर आहा शिवोलेच्या उदकाचो विशय हो हांवें प्रामुख्यान घेतला. चडांत चड तुमकां म्हयनो तो 1.5 म्हयनो लागतलो, बट सुरळीत रित्या हांव 24 वरां म्हणना. कारण तो एकटो सांगतालो पळय 24/7 म्हणून ताका जाल्ली संवय. हांवें फुकट दिना फुडें म्हणपाक लागलो हांवूय दिवपाचो आसलो म्हणून. कोण पयलींचो PWD मिनिस्टर, ताका संवय जाल्ली. म्हाका फटींग उलोवपाची संवय ना, पण लोकांक कमीत कमी 2 वरां उदक प्रत्येकाच्या घरांत पावपा खातीर, शुद्ध उदक पावपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसा फुडल्या म्हयन्याच्या 1.5 म्हयन्या भितर. कारण आमी ऑलरेडी मेकॅनिझम चालू केला. चडांत चड म्हयनोभर. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. पर्वरे दोतोर अमोल तिळवेचेर हल्लो करपी मिनेश नार्वेकार सरेंडर जालो. मिनेश म्हणटा दोतोरा आड म्हजी कागाळ नोंद करून घेवची, FIR करचो. सोमारा दोतोर पुलीस स्टेशनार मोर्चा घेवन पावतनाच पुलिसांनी 3 आरोपींक उखल्ले. पर्वरे PIचेर सरकाराचो दबाव म्हूण आमदाराचो आरोप. On 27th August, there was an incident which came to our knowledge regarding assault on a doctor. Immediately at PS Parvarim, an FIR was registered under sections of IPC and also under Goa Medicare Act. Upon investigation, we found that there was one main accused and along with him there were 3 other accused persons. So during investigation, we have arrested 3 accused persons. Those 3 accused persons also have previous criminal involvements, and we are carrying out further investigation in that regard. The main accused, against the main accused also we are investigating, and we will take action against him also. And we have also reassured the doctors that the investigation will be very fair and objective, and we are doing that. So what about the 4th accused? Why is not arrested yet? What are the reasons? The 4th accused is absconding, and in the meanwhile he has also preferred an anticipatory bail. We have strongly opposed it, and we are looking for him, and as soon as he is found, all necessary legal action will be taken against him. पर्वरे पोलीस स्टेशन सरकाराच्या दबावात वावुरता म्हण आमदार रोहनाचो आरोप. सारकी चौकशी करात म्हण तोय पोलीस स्टेशनार पावलो. जो जालो, जी घटना जाली ताजेर पुलिसेन इमिजिएटली समज एक्शन घेतिल्लें आज वेळ जावचें नाशिल्लें. काल इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट that you had a whole lot of doctors from various fields all over Goa, whether it is IMA or other channels, coming here and asking for justice. आज जेन्ना एक कंप्लेन जाता 5 दीस एक भुरगो वता आनी सकाळी फुडें दोतोराच्या कानपडार मारता. ही स्लॅप्स आनी गेट्स नो एक्शन आनी इट्स आउट. कित्याक म्हणजे ह्या सरकारान पुलीस स्टेशनार सेफ्रनायज करून घेतल्या. ह्या पुलीस PIचेर हांवें कंटिन्युअसली सांगीत आसा हो पुलीस इन्स्पेक्टर इज नथींग. I wouldn't call him a police inspector. I would call him a tout, an agent of the chief minister, who is acting at the whims and fancies of the chief minister. It has happened. I have seen this episode myself when I was arrested late midnight or early morning. When there was no case, they have done it. आज केस आसा आनी तूं करना म्हणजे हाजेर क्लियर दिसता वो पुलिसेचो PI जो हांगा बसयला निनाद देवुलकर, he is nothing more than a tout
of this particular government under this chief minister. आणि हे लॉ अँड ऑर्डर समज अशें सिट्युएशनान आसा जाल्यार आमकां दिसता हो भंय सगळ्या पुरवरकारा भितर जाल्लो आसा निर्माण. A person goes absconding and 5 days you are not able to take. He may be a relation of a union minister. He may be a nephew of a big BJP कार्यकर्ता. Today you don't find any हे BJPचे सगळे मंडळ फंडळ नाल्यार येवन रस्त्यार बोळा घालपी, पुलीस स्टेशनां ब्लॉक करपी, बाकीचे जस्टीस मागपी आज खंय? मिनेश नार्वेकार सरेंडर. एक्सपायर जाले, ते मेले आनी हांव एलिगेशन करता पर्सनल डॉक्टर तिलवेचेर. जशें तेणें म्हाजेर एलिगेशन केलां की हांवें ताका मारहाण केला म्हणून, की डॉक्टर अमोल तिलवे जो JMCचो डॉक्टर आसा तेज्या खातीर म्हाजे भयणीचे भुरगे आयज मेले. जर तेणें म्हाका प्रूव करचें कित्या खातीर मेले ते. आनी जशी पर्वरचे पोलीस स्टेशनान PIन जशी डॉक्टर अमोल तिलवेची FIR रजिस्टर केल्या तशी तेणें हांव एज अ लेमॅन कॉमन मॅन डॉक्टराक सेपरेट ट्रिटमेंट म्हाका सेपरेट ट्रिटमेंट न दिता म्हाजी FIR तेणें रजिस्टर करची डॉक्टराच्या अगेन्स्ट, कित्याक म्हाकाय रायट आसा आनी PIनूय म्हाजी रजिस्टर FIR करची आनी इमिजिएटली डॉक्टराची एक्शन घेवची. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. लिजांच्या नांवान मोदी सरकारान देश सरसकट विकूंक काडला. काँग्रेसीन चलन आशिल्ल्या उद्देगांचें विकेंद्रीकरण केल्लें. मोदी फायद्यांतले धंदे आपल्या खास मनशाक दीत सुटला. गोंय भोंवडेर आयिल्लो काँग्रेसीचो आदलो मनीसबळ मंत्री पल्लम राजूचो आरोप. दिगंबर कामतीन कायदो सुवेवस्था उस्तिली. We have seen how the Modi government has managed the economy over the last 7 years. The economy is in a really bad shape today, and now over 7 years of misrule, it has come to a stage where even to balance the budget, they are having to sell national assets. There's always a method of balancing the budget. Disinvestment is one of the options which we have followed. As a UPA government, we have followed in the past. But what did we choose to disinvest? What was loss making? What was not being run properly? We disinvested. We did not dilute it. They are trying to monetize profit making PSUs and profit making organizations. This whole exercise of the national monetization pipeline is what they want to do is they want to sell away the revenue that is generated by public assets. This you are giving it to private parties without valuing how much you have spent on creating those assets. And what is the tune of these public assets? It is 60,000 crores, 600,000 crores. We've seen how airports have been given to one particular friend of the ruling dispensation. We are seeing how a healthy telecom sector has become an oligopoly now. गोंय सरकार कायदो सुवेवस्थेचेर सामकें फेल. दिगंबर उलयलो. Government has failed to maintain law and order, to provide security to the woman, and that is why it is slowly moving in the direction of becoming a criminal hub. The government which cannot provide security, cannot maintain law and order, does not deserve to be there. So we said we will call on the governor and ask the governor to dismiss this government and take over the reins of this. We have given him a memorandum with all the details, right from starting from June 2020 till today. How many deaths, how many rapes, how many kidnapping cases, how many other issues have taken place. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. चौथीक सुरक्षा सांबाळूंक पुलिसांचो लोकांक आदाराचो उलो. SP म्हणटा पुलीस नजर दवरून आसातूच तरी लोकांनी आपले परीन खबरदारी घेवची. CCTV घालचें. गोंया भायर वता जाल्यार पुलिसांक कळोवचें. म्हत्वाचें सामान लॉकरांत दवरचें म्हूण SPचो उलो. गरज पडल्यार 112 नंबरार कॉल करून खंय पुलिसांक रिपोर्ट दिवचो. The festival season is approaching, and during this festival season we normally see a lot of movement of people who go to their hometowns or who go to their relatives. So Goa Police is very proactive in ensuring their security. We are conducting public meetings at all levels, with the police station, at the beat level, at the panchayat level. Even over the weekend we have conducted some public meetings, and we are also going to have meetings with the mandals, and we are advising everyone to be safe during the festival season. By safe we mean that if you are stepping out of your house, please make sure that your belongings are locked away safely. If you have a locker in the bank, please make sure that you deposit your belongings in the bank locker before going out. Inform your neighbors that you are going out.
if possible inform the police that you are going out, so we are able to maintain patrolling and checking of your houses. Do install or consider installing CCTV cameras at your house, which is a very good deterrent. And finally, I would like to advise everyone that you should call 112. 112 is the number of police control room, and all calls that land on 112 are immediately responded to and are monitored at senior levels of the police department. So in case you see any crime, any illegal activity, or you see any suspicious person in your locality, please be sure to call 112 or your nearest beat officer. बीजेपी सरकारान जॉब पावणेर काडल्यात. चड बोली लायतल्यांक नोकरी. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. PWDत TA म्हूण पर्रीकरान 27 गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्टार घेतिल्ले. तांकां आदी फिक्स करचें सोडून खात्यान नव्यो 30 वेकन्सी कित्याक काडल्या काय म्हूण प्रस्न. ते भायर एक पोस्ट TA मायनिंग म्हूण काडला. तो खंयच्या कार्यकर्त्यांक ते खंय सांगचें. PWDन एक एडवर्टिजमेंट इश्यू केल्लो जो WhatsApp आयल्यान आमकां व्हायरल जावन आमकांय मेवलो. हातून तेणी जायते पोस्ट एडवर्टायज केल्या. आमचो मेन हें म्हटल्यार हितून एट सिरियल नंबर 4 टेक्निकल एसिस्टंट कंप्युटर बार इलेक्ट्रॉनिक्स बार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे तेणी 31 पोस्ट एडवर्टायज केल्या. मनोहर पर्रीकार जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना ताणें PWDनूच थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ IT 27 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस फील केल्ले. आनी हे 27 पोस्टांक आमचे गोंयकारूच भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो. तांकां पयले 18,000 कितें रेम्युनरेशन दितालो म्हयन्याक. आतां ते 21,120 रुपीज पे करता. आतां जेन्ना गव्हर्मेंट हे नोकऱ्यो एडवर्टायज करता तेन्ना हे 27 भुरग्यांचो फेट कितें. 8 वर्सां जालीं ते थिंगा सर्वीस करता. 8 वर्सांनी तांकां जायते एक्सपिरियन्स येयला. गव्हर्मेंटान एक काम करपाक जातालें की एक कॅबिनेट रिजोल्युशन घेवन हे भुरग्यांक थिंगासर हें करपाक फिक्स करपाक परमनंट बेजीस फिक्स करून उरलेल्यो वेकन्सी आहा त्यो एडवर्टायज करूंक जाताली. पूण तशें करूंक ना. कित्याक अशें खबरो चलता की हिंगासर बिडिंग चालू आसा. हायर बिडराक जॉब दिवपाचो आमी इमिजिएटली चीफ सेक्रेटरीक लेटर करतले की ह्या आदी पळय प्रेसिडेंट्स जाल्या ते प्रेसिडेंट्स मनान धरून हे 27 भुरग्यांक जस्टीस दिवपाची गरज आसा म्हणून. PWDक मायनिंग टेक्निकल असिस्टंट कित्याक लागता. हो पोस्ट खंय एकल्या BJP कार्यकर्त्याक. टेक्निकल असिस्टंट मायनिंग म्हणून एक केलो पोस्ट एडवर्टायज केलो. मायनिंग PWDक लागता कित्याक हो सरकारान क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. दुसरें एक आमकां आयकयला एक स्पेसिफीक मनशाक BJPचो कार्यकर्तो एका मोतीन धरून हो पोस्ट स्पेशल हें केल्लो आसा म्हणून. हें जरी तर म्हाजें एलिगेशन रॉंग जाल्यार तुमी गव्हर्मेंटा लागीं क्लॅरिफिकेशन मागचें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. श्रीपाद भाऊ गोंयांत वेंचणूक लढयतलो काय ताचो पूत कुमारजुव्यां रावतलो हाचो निर्णय खंय फक्त BJPची वेंचणूक समिती घेतली. भाऊ वळवयत तारी सोसायटीच्या गजांत लक्ष्मी सभाघराच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो. भाऊ म्हणटा BJPन बाकीच्या राजकीय पक्षां बरोबर युती केली म्हूण हरकत ना. ताचें खंय वैयक्तीक मत. पार्टीची जी पद्दत आसा तशे आमचे सिनियर जे ठरयतात त्या पद्दतीन केन्ना ना. आमी केन्नाच पार्टी कडेन काय सांगूं ना आणि जी काही जबाबदारी ती पूर्ण आपल्याला व्हरपाचो प्रयत्न केला. पूर्ण केल्याची म्हणना आणि त्यामुळे हे आता तशेंच सांगणे हे तुमी विचारल्यार थंय प्रश्न विचारतात आणि आमी जावन सांगूं शकना. पूण कार्यकर्त्यांक म्हाकाच तिकेट मेळटली किंवा आनी कितें मेळटलें कोणी कार्यकर्ता जाणून सुद्दां ती सांगूं शकना. आनी पद्दत आमच्या त्या पद्दतीन करची. माझ्या मतदारसंघात 120 आसा नोकरी वाडेकार आसा. ताजो चलोय सिद्धेशी आसा. ताजी आमदारी आसा. कशी कितें आसा राखण कशें. आतां जी पद्दत अशी म्हणल्यार की इलेक्शन कमिटी आसता गोंयची. गोंयांत सादारण एक 2-3 नांवां आमी प्रत्येक मतदारसंघाक सिलेक्ट करून वयर धाडटात बोर्डाक. इलेक्शन बोर्ड आसतली आनी तो बोर्ड शेवटी मागीर ज्या निकशाचेर फायनल करता. आनी फायनल ऑथॉरिटी
भारतीय जनता पार्टीचं इलेक्शन युतीच्या संदर्भात तुमचं कितें युतीच्या संदर्भात म्हणजे वैयक्तीक म्हणून म्हणना हाचेर विचार करपाक कांय हरकत ना केल्यार सदांच ताजे आमकां पॉझिटीव मेळ्ळा आतां ही ताळी ह्या हातान वाजना आनी दोनूय हातांनी वाजोवंक जाय ताका म्हाका समजून घेतलं तें इजी आसा आनी तें करचें अशी खूब जाणांची गोंयकारांची इच्छा आसा. सो करंट सिच्युएशन पयलें न्ही गोंयान खुबशे इश्यू आहा ते अजून सॉल्व जावना म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल मायनींग बीन सो येणाऱ्या इलेक्शनाक BJPचें कशें कितें हें आसतलें गोंयान म्हणटा अस्तित्वान कितें इश्यू आसात आनी इश्यू खंय कोणा लागून सुरू जाला हेय पब्लीक जनतेक सगळे जनता जनार्दनाक खबर आसा. तो इश्यू सोडोवपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कडेन जाल्लो आसा आनी आतां शेवटच्या टप्प्यान पावता. आतां तर सपोज जर कोर्टाचो निर्णय जायना कारण कोर्टा कडेन MMD एक्ट जो आसा तो एक्ट गोंयाचेर फाटल्या वर्साच्यान लायलो 20 वर्सां फाटल्यान लायलो. तें म्हणणें कितें आशिल्लें गोंय सरकाराची जो केस आसा की तुमी आमकां जे दिसा जालो त्या दिसाच्यान 50 वर्सां दियात पण कोर्टान अजून तो निर्णय जावना आनी त्या निर्णया कडेन वाट पळयताले शेवटी कोर्टाचे दोशी हे कोणाक करूंक मेळना. दुसरी बाबा एक कॉर्पोरेशन करून मायनींग सुरू करपाचें दोन जे हे आसा ते दोनांचो भितर आतां खूब हाते भायर गेला म्हणजे नाका कडेन पावले आतां खंयच्यान तरी खंय तरी विशय घेवन हे सुरू करूंक जाय. वळवळ तारी सोसायटीच्या गजान लक्ष्मी सभाघराच्या उक्तावण सोहळ्याक कला संस्कृती मंत्री गोविंद आशिल्लो. जनवराचेर कला आणि संस्कृती जर मुखार वरतले जाल्यार अशें तरेचे प्रत्येक गांवांत संस्कृती भवन उभारप हें तितलेंच महत्वाचें आसा आनी म्हणूनच गेली कित्येक वर्सां जाली ही संस्कृती भवनां आमचें सरकार सातत्यान उभारत आसा जाणे कडेन ठोस एकठांय येवचो विचारांचें आदान प्रदान जावचें बरें कितें आनी वायट कितें आसा तेजेर तोल जावचो आनी बरो मार्ग प्रत्येकान स्विकारचो. ह्याच सभागृहांतल्यान जनवराचेर प्रबोधन जातलें प्रवचन जातलें तेन्ना मनशाच्या बौद्धीक विकासांत एक धार जाता आनी ती धार केन्ना आमकां उपयोगी पडटा कारण काही लोक अशे आसात की मिसगायड करतात. कित्याक खातीर मिसगायड करतात दुसऱ्याक रस्तो दाखोवपा खातीर न्ही तर आपल्याक स्वताहाचो तातूंतल्यान कितलो फायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. आमची हरमलकर बेकरी आमी पाव करता पोळये पॅटिसां बिस्कीट कितें रोल डिनर रोल ते सगळे करता. गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा. तारची भाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात. कोणा दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें. ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला. सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान म्हाज्या एका भुरग्याचें शिक्षण केलें हे म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हाजें घर बांदलें हांवें परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां. लोकांच्यो फायली पालिकेंतल्यान ना जाता म्हूण कागाळ केल्यार चीफ ऑफिसर त्या नगरसेवकाकूच क्रिमिनल म्हणटा. कुंकळेच्या एका नगरसेवकान इशू केला.
सीओ खंय सस्पेंड करचो. नगराध्यक्ष म्हणटा त्या नगरसेवकाचीच फायल ना जाल्या सीओन ताका क्रिमिनल म्हणूंक ना. सीओच्या सस्पेन्शना विशीं थाराव कावन्सिला मुखार घालता. तेणे एक कितें चूक जाताली तेजे तेणे एक आमकां ओपन जावचें ते फायलो कित्याक मिसींग जाताय कित्याक तेजे तेणे एक विचार केल्लो. विचार करून तेणें DMA लेटर घातलेली आनी तेजो सीओ कडेन तेणें आन्सर मागिल्लो. आन्सरा बद्दल तेणें ताका एक रिप्लाय दिली की तो क्रिमिनल बॅकग्रावंड आहा ताका आनीक तेजे 2-3 कितें सांगलें पूण ते क्रिमिनल बॅकग्रावंड तेणें प्रूव करूंक जाय आशिल्लो. म्हाका 4 पर्सनाक विचारपाक जाय क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचो तुज्या भितर आसा हातूंत तुका पश्चाताप जायना. जर तो खरो आसा जाल्यार आनी जर ना जाल्यार तुजें दायित्व जाता तुजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता की त्या सीओक विचारपाचें की म्हज्या कलिगाक म्हज्या वांगड्याक तूं खंयच्या आदाराचेर क्रिमिनल म्हणलो म्हणून. लक्ष्मण नायक जो 4 पर्सन आसा तेका तो कुंकळकाराक फेस करपाक शकना. तशेंच तेणें सांगलां की 5 दिसां भितर तिचे इन्क्वायरी सगळें जातलें आनी म्हाका आशा आसा की 5 दिसां भितर ती सस्पेंड जावची. कुंकळकाराचो ताणें अपमान केला की वायलट गोम्स जी चीफ ऑफिसर आसा कुंकळे म्युनिसिपल कावन्सिलाची ती सस्पेंड जातली. ती आपली फोटो लिपोवपा खातीर तेणें एका युवा कावन्सिलराचे म्हाका तेणी क्रिमिनल म्हणलो लोकांक गाळयो मारता म्हणून तेणें हें केला आउट केला फोटींग म्हणा घातल्या म्हाजेर. आमचो कावन्सिलर ते कितें जालां तेणें हांगा मिसींग फायल्स लेटर दिता. 1 पाट दिलें 2 पाट दिलें 3 पाटी लिस्टार. पूण मिसींग फायल कोणाची पब्लिकाची तो म्हणटा आतां कोणाय पब्लिकेची फायल मिसींग फायल ना. कोण्या पब्लिकान आमचे कडेन कंप्लेन करूं ना. पूण मिसींग फायल तागेली हात सांगता मिटींग कावन्सिलराची उद्देशाची तेगे मिसींग फायल म्हणून पब्लिकची घालून ते पब्लिका वापरपाचें ना. तें चुकलां तेगेलें. इज आवर ओन कावन्सिलर इज आवर ओन ग्रुप. ताणें सारकें बरें करून वागोवंक जाय न्ही. उद्देशान DMA कंप्लेन केली आनी अशें जाता आनी ताजेर एक्शन घेतली. सो DMA हांगा लेटर केलें विदीन 7 days रिप्लाय कोणाक सीओ आनी तेणी ते रिप्लाय दिलो क्रिमिनल म्हणलें. ओके क्रिमिनल विचारलें पुलिसा वयता क्रिमिनल इंटेरिम म्हणून कितें तें म्हणटा सर तें इंटेरिम म्हणून इंटिमिडेशन अशें ते पयलीं हेजेर आपणें तेजे 2 पुलिसांक क्रिमिनल केस घेतले. तरी आसतना ताणें बरोवन दिल्लें थिंगा आपूण इनवाटी येवपाना. तर आसतना फक्त इनवाटी क्लार्कान तांकां धमकी दिता आपणा धरता मॅच धरयता अशें म्हणून आपूण तांकां क्रिमिनल इंटिमिडेशन म्हूण ती म्हण ताका सीओचेर सस्पेन्शन ऑर्डर घेवपाक जाय अशें म्हणून ताका रेजोल्युशन जाय. तेन्ना घालतना लायट कावन्सील डिसायड. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कुंकळे पालिकेची वेंचणूक नव्यान घेवची म्हूण आयिल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान गोंय सरकार राज्य वेंचणूक आयोग आनी बाकीच्या प्रतिवाद्यांक नोटीस काडल्या. हे पालिका वेंचणुकेंत केल्लें आरक्षण कायद्यांत बसना. DMAन फेब्रुवारांत काडिल्ली अधिसुचोवणी रद्द करची म्हूण याचिकादार आतां मागता. पालिका प्रशासन संचालकान 4 फेब्रुवाराक पालिका वेंचणुके खातीर आरक्षण अधिसुचोवणी काडिल्ली. मडगांव केपें म्हापशें मुरगांव आनी सांग्यार बायलांक कायद्या प्रमाण 33% परस उणें आरक्षण मेळ्ळां म्हूण हायकोर्टांत कांय जाणांनी आव्हान दिल्लें. हायकोर्टान ह्या पालिकांचें रिजर्वेशन नोटिफिकेशन रद्द केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टानूय ताचेर शिक्को मारून आरक्षण नव्यान करूंक लायिल्लें. मात कुंकळे पालिकेच्या आरक्षणा आड कोणेच त्या वेळार आवाज काडलो ना. राज्य वेंचणूक आयोगान थंय थारिल्ले वेळेत वेंचणूक घेतली. आतां थंयची कांय बायलां आनी मतदारांनी तेन्नाचें रिजर्वेशन नोटिफिकेशन रद्द करून नव्यान वेंचणूक घेवची म्हूण हायकोर्टात याचिका घाल्या. तांचो दावो असो. कुंकळे पालिका वेंचणुकेंत 14तले फक्त 4 सिटूच बायलांक रिजर्व. टक्केवारी 28.57% जाता. कायद्यान 33.33% मेळूंक जाय. बाकीच्या पालिकांचे रिजर्वेशनाचेर आयिल्ले ऑर्डरी प्रमाण रिजर्वेशन बेकायदेशीर आरक्षण कायद्याक धरून ना हें खबर आसतना सरकार आनी वेंचणूक आयोगान वेंचणूक प्रक्रिया फुडें व्हरूंक जायनाशिल्ली. कोर्टान सरकार राज्य वेंचणूक आयोग आनी प्रतिवाद्यांक नोटीस काडल्या. 22 सप्टेंबराक फुडली सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सरकार कर्मचाऱ्यां खातीर होम लोनाची नवी स्कीम काडूंक शकता. मात स्कीम अधिसुचीत जायसर तिचे विशीं म्हायती खातीर रावचें पडटलें म्हूण एजीन हायकोर्टाक सांगलां. हावस बिल्डींग एडवान्स स्कीम सरकारान फाटीं घेतली. 2% जुरान घरांक रीण मेळटालें. रिणां आंगलट आयिल्ले कर्मचारी कोर्टांत गेल्यात.
घरगुती गॅस आणि पेट्रोल डिझेलाचे प्रेसाचेर सरकारान नियंत्रण दवरचें. घरगुती गॅसावेली बंद केल्ली सबसिडी परत सुरू करची म्हूण बायलां काँग्रेसीन वाळपय धरणें धरलें. अच्छे दिनाच्यो काणयो सांगल्यो. अच्छे दिन आयलेच ना. गॅस सबसिडी बंद केल्या ती खंय चडशा लोकांक खबरूच ना. काही लोकांक तर खबरूय ना की गॅसीची सबसिडी बंद केलेली. गॅसीचे पयशे लोकांक येना. आता लोकांक कळ्ळें की गॅसीची सबसिडी आसली ती बंद जाल्या म्हणून. सरकारान सांगलेलें, BJP सरकारान सांगलेलें, मोदी सरकारान सांगलेलें की अच्छे दिन येतले म्हणून. हेच काय ते आमचे अच्छे दिन. आमी आयज विचारूंक सोदता, लोक आयज उपाशी तळमळटा. आयज हे सरकार सगळें आमचो सरकार फेल जावन गेल्लो आसा. सगळी जनतेची वाट लायिल्ली आसा. आतां अशेंच जर दीस उरात जाल्यार जनता उपाशी मरतली. की आतां एका चतुर्थीचे दीस आहा तेणे सरकारान बेगिनात बेगीन पेट्रोल डिझेलाचे भाव देंवयचे. तशी गॅस ही गरजेची वस्तू हेजी बी देंवोवची. आनी पेट्रोल डिझेल जेन्ना देंवतले तेन्ना आपूण सगळे सामानाचो रेट देंवतलो. आनी आतां तांकां तर तेंच्यांनी देंवोवंकूच जाय. कित्याक आतां इलेक्शन आहा. तांकां जर परत तेंचो येयल्ले जाय जाल्यार तेंच्यांनी हें बेगिनात बेगीन लोकांक दिवन लोकांनी हेंचें हें दिवचें. आनी गॅसीची सबसिडी बी लोकांक दिवची. हे सरकारा कडेन म्हाजी सारकी रिक्वेस्ट आहा. गॅसीचें हें म्हणा. गॅस तेन्ना लोकसभेच्या इलेक्शनाक 2017 तेन्ना लोकांक तेणें गॅसीची सबसिडी दिली आनी 350 रुपया लोकांच्या एकावंटाचेर घातले. आनी आतां ते 350 रुपया एकावंटार खंय गेले. आतां गेले 1 वर्स जालें लोकांच्या एकावंटाचेर पयशे येयना. शिरोड्या आपान बसका घेवंक सुरवात केल्या. पयलेच बसकेक लोकांचो बरो रिस्पॉन्स म्हूण आप उमेदीर. शिरोडचो फुडारी आदलो आमदार महादेव नायक म्हणटा, गोंयकारांनी आपाक सरकाराची संद दिवची. आमी दिल्ली उतरां पाळी. जैताची सुरवात खंय शिरोडेच्यान. जी कितें आमी दिवंक सोदतात, आमचो दुदाचो पेलो जो आसा तो काटोकाट भरलेलो आसा. पूण ह्या लोकांनी तितून थोडी खडसाकर घालून ती आनी गोड करपाचें आसा. म्हणजे आम आदमीक जो जळीमळी आज गोंयच्या वेगळ्या भागांतल्यान रिस्पॉन्स मेळटा ताजे वयल्यान म्हाका दिसता की येतो जो काळ पळय आसा तो आम आदमी पक्षाचो सरकाराचो आसता. ही जरी पहिली मिटींग आसली, नंतरच्या काळात म्हाका शिरोडा मतदारसंघात अनेक मिटींग जातल्यो आनी ते मिटींगेंतल्यान आमी सगळ्या लोकांक ह्या आम आदमी पक्षाच्या छत्री सकल आमी हाडूंक पळयतले. आनी जो कितें आश्वासन आमी दिल्लें आसा, जे कितें उतर आमी दिल्लें आसा, तें उतर आमी पूर्ण करपाचो प्रयत्न करतले जर आमकां लोकांनी सरकार दिली जायत. शिरोडा मतदारसंघातली ही पहिली बसका आनी ह्या बसकेक आमकां जाणून आयलें की महादेव बाबान जे काम हांगा केलां ह्या मतदारसंघात ताचे खातीर लोक तांकां कितले मानतात ते. ही सुरवात आमच्या खातीर खूब बरी जाल्या आनी आमकां विश्वास आसा की शिरोडा मतदारसंघांतल्यान आमी एक इतिहास घडयतले. तशेंच आमचे बरोबर वैद्य बाब आसा, जांकां सगळे जाण मोगान बाबू म्हणटा हांगा. तांकांय बीन हांगा बरो प्रतिसाद सगळ्या लोकांचो मेळटा. तांच्या उल्याचेर आज सगळे इतले लोक हांगा ह्या बसकेक जमले आनी तांच्यांनी बीन बरी बरी उदरगतीची कामां हांगा केल्या आनी स्वताची जागा दिवन लोकांच्या बऱ्या खातीर काम करपी मनीस हांगा आसा आनी ते आमच्या आम आदमी पार्टी बरोबर हांगा सामील जाल्या. हेजे आमकां खोस भोगता आनी मुखार ह्या शिरोडा मतदारसंघान हांच्या दोगांच्या सांगातान आमी आनीकूय अश्यो बसका घेवन हो मतदारसंघ आम आदमी पार्टीचो करपाचो पुराय प्रयत्न करतले. डिझेलाक दिशी उजो, पॅसेंजर कमी, सगळो खर्च काडून दिसाक गाठीक फकत 600 ते 700 रुपया उरता. संवसार कसो चलोवपाचो? वास्को बसवाल्यांचो सरकाराक प्रस्न. महामारीत त्रास जाले तरी सरकारा कडेन कसलोच आदार मागलो ना. सरकारान बसवाल्यांचो विचार करचो. बंद केल्ली सबसिडी सुरू करची. टॅक्सावेली पेनल्टी खंय माफ करची. आता सद्याक डिझेल वाडलेलो आहा आनी आमचो डिझेल वाडोवन आमकां पॅसेंजर तितले ना आनी आमकां उरता तितलेच 500, 600, 700 रुपया. 700 रुपया बी उरना खर्च काडून आनी दिसाचो खर्च 600 रुपया आमगेलो. जाल्यार ते आमकां आतां पुरवडना. पॅसेंजर कांय ना आनी उरलेले आहा ते आतां सबसिडी ते 6 म्हयन्याची आमची सबसिडी 6 म्हयन्याची उरलेले आहा ते आमी रिक्वेस्ट करता
गव्हर्मेंटा कडेन मिनिस्टरा कडेन दोना कडेन की आमकां ते हे करून पास करून 6 म्हयन्याची दिवची आनी फुडली आहा ती कितें आहा ते आमचे ते एक्सटेंशन करून दिवची. आमकां लॉकडावनाचे आमी कांयच मागूंक ना आनी आमकां कांयच दिवंक ना, पूण तरी आसतना आमी आमचेच कितें उरलेले आहा ते आमी ते कडेन मागपाक आमी विनंती करता की तेणें आमची बेगीन आमची क्लियर करची. आनी जे आमकां ते आतां टॅक्साक जे आमकां ते पेनल्टी मारता ते एक वेव करपा खातीर आमी ते कडेन मागता. आमकां 2014 ते 2017 मेरेन जी आमकां सबसिडी मेळ्ळी ते आमचो तामोणकर बाब तेका लागून आमकां ती सबसिडी मेळ्ळी 2017 डिसेंबर म्हणल्यार. आनी तेजे उपरांत आमकां कांय मेळोंक नासलें. आमी मागीर आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोहन गुदिनो तेजे कडेन वचोन तेजे कडेन रिक्वेस्ट घालून तेणें आमकां एक सपोर्ट केलो ती 6 म्हयन्याची दिवपाक. आनी आमची आजुनी एक 9 म्हयन्याची पेंडींग उरला. जाल्यार आमी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचोय थँकफूल आहा आमी की तेणें आमकां ती 6 म्हयन्याची घातली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन उदरगतीची कामां हातात घेतल्यात. मोठी देवळांच न्हय, राष्ट्रोळे आनी ब्राह्मण देवाचे पेडाचें सोबितीकरणूय ताणें करून दिलां. ताचे चालू आमदारकीचे कार्यकाळांत खंय ताणें 1127 चलयांक लाडली लक्ष्मीची लेटरां दिल्यांत. कामां खंय फुडें अशीच चालू उरतलीं. हांगासर पयलीं फावंडेशन स्टोन घालपाक गेल्ले तेन्ना सामकेंच खडबडीत कशें आसलें आनी बरें तितलें नासलें. तुमच्या मागणी आसली भाई कडेन की हे हांगासर बरें सुशोभीकरण जावचें म्हणून आनी भाईन 1-2-3 म्हयने जावच्या पयलीं हांगासर कंप्लीट करून दाखयलें आनी आयज खरंच इतलें सुंदर बरें दिसता. पार्शे तेचे आमी सौंदर्यीकरण केलें, ब्राह्मण देव उद्घाटनय जालें. आनी हे उद्घाटन करता आसतना हांव तरी समाधानाक, कारण जनता म्हाजी जी आहा ती समाधानाक बरें काम केलें. कारण हांव हाचे पयलीं हेच जागेर दलदल आसताली. चवथीच्या टायमार म्हणजे विसर्जना टायमार गणपती विसर्जन जाता आनी जर पावस जर पडलो जाल्यार सारको चिखल जातालो. आज खंय तरी ह्या माध्यमातून ह्या जागेचें परिवर्तन जाल्लें आनी हे करता आसतना एक 12.5 लाख खर्च करून एक काम केल्लें. सावद्या थंय देव राष्ट्रोळी तेचे अशेंच ब्युटिफिकेशन सादारण ते काम एक 11.5 लाख. मोरजी कट्टेवाडा ब्राह्मण देव हे त्या ब्राह्मण देवाचे ब्युटिफिकेशन करता आसतना 28.5 लाख थंय खर्च करून ते ब्युटिफिकेशन केलें. म्हणजे अदर दॅन टेम्पल प्रमुख ग्राम दैवत वेगवेगळ्या नवे गांवांतली. त्याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक गांवांत अशा तरेचे खंय ब्राह्मणाचें स्थळ असो, राष्ट्राचें स्थळ असो, अशी वेगवेगळ्या कामां अशी भरपूर केल्ली आहेत. गेल्या 4.5 वर्षांत लाडली लक्ष्मीच्या माध्यमांतल्यान कितले कोटी ह्या मतदारसंघात मांद्रे मतदारसंघात जो रेकॉर्ड दाखयता गेली 4.5 वर्सांत लाडली लक्ष्मीच्या माध्यमातूनच 1127 लाडली लक्ष्मीची ऑर्डर जाली. म्हणजे 11 कोटी म्हणजे 1127 इंटू 1 लाख 11.27 लाख रुपये ह्या मांद्रे मतदारसंघातल्या 9 पंचायतींतल्या आमच्या त्या भयणांक. गोकुळाष्टम जाली. श्रीकृष्णाची जल्मतीथ. मध्यान राती कृष्ण जल्म. घराघरांनी अष्टम पुजली. हरशी अष्टमीक देवळां शाळांनी कृष्ण जल्माक दहीहंडीचे सुवाळे जाताले. कोरोनाचे परिस्थितीत मोठे सुवाळे जावंक पावले ना. देवळांनी कृष्ण जल्मोत्सव जालो. भुरग्यांची अंदू दहीहंडी कोरोनाक लागून मेचक्याच लोकां मदीं.
कृष्णाची पूजा, अभिषेक, कृष्ण जन्म, अपूर्बाय आनी सगळ्या लोकांची प्रार्थना घेवन राजेश तारकारान ताचे घरची अष्टम फुलयली. राजदीप रेजिडेन्सींतली गोकुळ अष्टम. श्रीकृष्ण जन्मला कंसाचा काळ, जो बाळा जो जो रे जो जो, खोड्या काढी तो मडकेची फोडी तो, खोड्या काढी तो मडकेची फोडी तो, वाजवी पावा श्रीकृष्ण. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.